गीत घेवया हे म्हज्या उगडासाक कोरात A14 हे म्हज्या उगडासाक कोरात. पाटी असली बहीण आणि भाव फुडें यात खूब कितलो जागो आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आनी पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज आमी खास करून सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक आनी फेस्ताक तयाराय जावन माटोव घालतात. त्या कॉन्ट्रॅक्टर आनी कामगारां पासून मागणें करुया. खूब कश्टांचें काम तें, रात आनी दीस ते काम करतात तें हांव पळयतां. कितेंय जावं येता, माटोव घाल, तो राखूंक जाय, चोरी जाता आनी मागीर माटोव काड, वो तांचो सगळो वावर बरे भशेन जावंक देवान तांचेर आपलें बेसांव घालूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पयलीं आमची पातकां वळखून घेवया. काळजान थावन दूख धरतल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळकर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी. तुज्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. म्हाका बेवाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. धर्म सोडून दिवंक लावचे खातीर राजान पाठयल्ले मुन्यारी मदें शारांत पावले आनी योद्न भेटूंक बोल करूंक लागले. जायत्यो इस्रायलीत लोक तांचे भोंवती एकठावलो, पूण मातातायस आनी ताचे पूत आपले वाटेन तीर रावले. तेन्ना राजाच्या मुणाऱ्यांक मातातायसाक उलोवंक अशें म्हणलें, तूं मनादीक फुडारी आनी ह्या शारांत व्हड मनीस. तुका पालो दिवंक तुजे पूत आनी भाव आसात. सगळ्या राष्ट्रांनी जुडाच्या वडिलांनी आनी जेरुसल्यान उरल्यान तांणी केल्या तशें राजाचो हुकूम पाळूंक तूं पयलो फुडें सर.
तेन्ना तूं आनी तुजे पूत राजाच्या इश्टां मदें आसतल्यांत आनी भांगाराचे रुपयाचे आनी हेरां देण्याचे तुमकां इनाम मेळटलें. आपलो ताळो उबारून मातातायासान जबाब दिलो. राजाच्या हाता खाल आसलेल्या दर एका राष्ट्रान ताजें उतर पाळल्यार आनी ताचें हुकूम पाळूंक आपल्या पुर्वजांचो धर्म पर्यान विसरल्यार हांव म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो कोरार सांबाळटलो. आमी समूर्त आनी तिच्यो चाली सोडून सर्वेस्पर निर्मूण ना जावं राजाचे हुकूम आमी पाळचे ना. हेवटेन तेवटेन वळोन आमच्या धर्मांतले आमी पयस सरचे ना. ताणें उलोवन सोंपयतच राजाच्या हुकुमा प्रमाणें मोदयेन शारांतले वेदीचेर सोबे माजार योद्न पेटोवंक एक जुदे फुडें सरलो. हें पळोवन मातातायस उर्बेन पेटलो. तो सगळोच दोगदोडलो आनी आपलो नीज राग पेटोवंक दिवंक तो ताजेशी धांवलो आनी वेदीचेरूच ताणें ताजो जीव काडलो. त्याच बरोबर योद्न करूंक लायतालो त्या राजाच्या मुण्यारांक ताणें जिवेशी मारलो आनी वेदी मोडून उडयली. समृद्धीच्या मोगान पेटोवन सावलूच्या पुता झिमीर फिनेसा केल्लें तशें ताणें केलें. मागीर आख्ख्या शारांत भोंवून व्हडल्या ताळ्यान मातातायान साद घालो. समृद्धीचे उर्बेन बरोवन आनी कोराराचे तीर रावात. तें सगळें तुमी भायर सरात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. तेन्ना सगळें आपलें आसलें तें शारांत सोडून आपल्या पुतां बरोबर तो दोंगरार पळोवन गेलो. हें पळोवन प्रामाणीकपणाचो आनी नितीचो मोग करपी जायते जाण अरण्यांत बिराड करूंक लागले. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. उदेंती तावन अस्तमे पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमून हाडटा. सोबीत सुंदर सियोनातावन तो पडजो लायता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. योद्न करूंक म्हजो कोरार मानून घेतली म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमून हाडटात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता देखून मोळोप ताचें नितीवणपण परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. दिनवासनेची योद देवाक भेटय. भोवरत्या देवाक केल्ल्या आंगवण्यो पाल. मागीर म्हाका आखाताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्याम. जेजू जेरुजल्या लागशीं पावता पावता शार नदरेक पडतच ताचे वयर दुखां गळोवन ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्कायेक पावयतल्यो वांटो तुवें मात वळखून घेतलेल्यो जाल्यार, पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. वय, तुजेर असले दीस येतले, तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोठां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाठांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक धरणीर आपटितले आनी फातरार फातर दवरचे नात. कित्याक देव तुजे सरी आयलो तो काळ तुवें वळखलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. ह्या साताळ्यांत पयलें वाचप माकाबेवाच्या पुस्तकांतलें. माकाबेवाचीं 2 पुस्तकां आसात, पयलें आनी दुसरें. प्रोटेस्टंट हें पुस्तक मानून घेनात. आमी कथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव. आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव गोंयांत थंय रायबंदरा दोंगराचेर इगर्ज आसा पळया, ते ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव. पापसाहेबाच्या अधिकारा खाल ते नान, पूण तांकां तांचो वडील आसा, पात्रियार्क म्हणटात ताका. आज आमी आयकलें मतथायस नांवाचो जुदेवांचो एक पाद्री. हिब्रू भाशेन तांकां कोहेन म्हणटात, जशें आमी पाद्री ते कोहेन. तांचें काम कितें? जेरुजलेमांत आसल्या मंदिरान मनजातीचे बली भेटोवप. आनी मतथायस जेरुजलेम शार सोडून मोदेन गांवांत गेलो मातशे कुशीन आनी थंय रावतालो आनी ताका गांवांत मान आसलो. त्या वेळार एंटिओकस वो जुदेव न्हय आसलो राजा राजवटकी चलयतालो आनी ताणें गांवांनी आल्तार बांदले आनी थंय ताच्या देवांच्यो मुर्ती दवरल्यो आनी सगळ्यांनी येवन थंयसर नमस्कार करूंक जाय म्हूण फर्माण दिलें. मतथायसाक आनी थंयसर हजर आसल्या लोकांक राजाचो एकटो अधिकारी म्हणटा, मतथायस, तुका गांवांत मान आसा, तूं जाणार, तूं आनी तुजे सांगाती जर राजान सांगले प्रमाणे आल्तारार यज्ञ भेटयतात, तुका भांगर रुपें आनी धन दिर्वें मेळटलें. तेन्ना मतथायस म्हणटा, म्हाका कितेंय दिल्यार हांव तें करूंक तयार ना. तेन्ना एकटो जुदेव मुखार सरता आल्तारार यज्ञ भेटोवंक आनी मतथायस रागान भरून ताचो जीव काडटा आनी राजाचो जो अधिकारी आसलो ताचोय जीव काडटा आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन पळून वता. आतां मतथायसान केल्लें सारकें वा ना हाचेर वाद आसूं येता. पूण एक मात खरें, मतथायस ताका काळजांसून दिसलें, हांव एका निजा देवाक मात्र नमस्कार करतां, हेर खंयच्याच देवांक मुर्तींक म्हज्यान नमस्कार करूंक जायना. अशें पळयल्यार मतथायसान केल्लें सारकें. पूण ताणें जीव काडलो, हें सारकें न्हय. कित्याक जीव काडचो अधिकार कोणाकूच ना, तो अधिकार फकत देवाक आसा.
आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू जेरुजलेम शार पळोवन रडता. कित्याक गाय? कित्याक जेरुजलेमांत आसलो सगळो लोक, जुदेव लोक मंदिराची वडवीक उलयतालो, कितलें सोबीत आमचें मंदीर, केदें व्हडलें आनी सगळें. पूण तांचें जिवीत सोबीत नासलें. तांचें काळीज देवासावन पयस गेल्लें. त्या वेळार जुदेव लोक सोडवणाराची वाट राखतालो आनी जेजू आयलो सोडवणार कसो तांणी मानून घेतलो ना. देखून जेजू दुखीन तांचे पासत रडता. तें कारण एक. दुसरें, जेजू जाणा आसलो सुमार 70 वर्सां उपरांत रोमाचो राजा येतलो आनी ह्या मंदिराचो नाश करतलो आनी जुदेव लोकांक मारून उडयतलो आनी उरलेल्यांक कैदी करून रोमाक व्हरतलो. हे खंतीन जेजू रडता. जेजू जेरुजलेम शाराचेर रडलो. आज तो गोंयचेर रडचो ना काय? आमचें गोंय पळोवन तो रडचो ना काय? आमी आमकां कॅथोलीक म्हणटा आनी आमी मागीर म्हणटा आमचो भावार्थ सांत फ्रांसीस सावेराच्या काळाचो म्हणटा. खरोच आमचो भावार्थ तितलो खोल आसा काय? आसा? तितलो खोल आसलो जाल्यार क्रिस्तांव मनशां गोंयांत कशीं आसूंक जाय आसलीं? सांत फ्रांसीस सावेरा भशेन बागेवंत जावंक जाय आसलीं. ना, आज गोंयांत चोरी करपी क्रिस्तांवूय आसात, जीव काडपी क्रिस्तांवूय आसात, झगडपी क्रिस्तांव आसात, वायट करपी क्रिस्तांव आसात, ड्रग एडिक्ट आसात, सगळे आसात. कित्याक तो भावार्थ आमकां खोल वचूं ना. आमी करता, नोवेनाक येता. आतां पळया, आतां नोवेनाक पळया कितलो लोक येतलो, फेस्ताक येतलो. तें सगळें करून कितें फायदो जालो? फायदो जावंक जाय न्ही? आमचें जिवीत बदलूंक जाय न्ही? हांव आतां एक पाद्री हांगा मीस भेटयतां. ह्या मिसांतल्यान म्हजें जिवीत इल्लें तरी बदलूंक नाका? हांव काल आसले भशेनच जर उरलो वा काल आसलो ज्या जाग्यार हांव सकयल देंवलो जाल्यार मागीर हांवें हें मीस भेटोवन कितें फायदो म्हाका? आनी ह्या मिसांत वांटो घेवन तुमकां कितें फायदो? हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. ना तर जाल्यार आमी विधी करता, रिच्युअल्स. केन्नाय येता मिसाक, अर्द्या मिसार आयल्यारूय जाता, केन्ना खंय बसल्यारूय जाता, कितेंय केल्यारूय जाता. पळय आमी सगळे विधीनी बुडल्या आनी आमकां दिसता आमी सगळें केलें देवा खातीर. आमी कांयच करूं ना. आमी देवाचें उतर आयकूंक ना आनी देवाचें उतर आमी जिवितांत आपणावंक ना आनी जियोंक ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर जियेता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. त्या मतातायसा कडल्यान आमी एक तरी शिकूंक जाता. ताणें जीव काडलो तें न्हय, तें चुकीचें. पूण तो सारको देवाचें उतर मानपी आनी पाळपी तर आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हणजे कितें? क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव. म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना, हांवूच उरतां. आनी हांव जेन्ना आसतां थंय मागीर जेजूची शिकवण म्हज्या जिवितांत भितर सरना. देखून आमी खरीं क्रिस्तांवां जावंक आनी जेजूची शिकवण आमी दर दिसा आमच्या जिवितांत जियोंक ताची कृपा आनी बळ मागुया. गीत घेवया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, C39. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी.
म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरूंक तुजे पुणाचे जीवन आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्म सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमचो भावार्थ थीर करूंक आनी दिसान दीस तो वाडत वचूंक जेजूची कृपा आमकां लाभूंक ताणें शिकयलेलें मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमच्या सर्व खोटेपणांतलीं आनी वायटांतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान अत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. गीत घेवया. तुजे भायर म्हज्या देवा. D41. तुजे भायर म्हज्या देवा. तुजे भायर म्हज्या देवा. शांतीन म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका रगता.
आमचे दोळे आमी धांपून घेवया. मोगळा जेजू, तुजी शिकवण आपोस्तलांत थावन, तांच्या पाटलावदारांत थावन, आमच्या वडिलांत थावन आमकां मेळ्ळ्या. दिसाच्या दिसा आमी आमच्या ह्या क्रिस्तांव भावार्थांत खोलायेन जियोंक तूं आमकां तुजी कृपा आनी बळ दी. तुजी शिकवण आमी आपणावंक जियोंक आनी हेरांक तुजी बरी खबर दिवंक तूं आमकां आदार कर. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या साक्रामेंतांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. दिसाच्या दिसा जेजूची शिकवण आमी जियोंक ताचे शांतीन आतां तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतां. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. आमच्या अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतां आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटां. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. गीत घेवया म्हजो पाटलाव करूंक. F15 म्हजो पाटलाव करूंक. तुझो
Test. CC 6, page 79. Great indeed are your works. Great indeed are your works. CC 6, page 79. CC 6, CC 6, page 79. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. The universe, night and day, tells of all your wonders. You are our life and our Lord. We shall praise you always. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, today at Pilar, all the people are congregated to celebrate the life of Venerable Agnello de Sousa. He was really touched by God, and he was a person who was convinced, and he lived his life at every moment according to the call that he received. He was the spiritual director of the Rashol Seminary, though he is a Pilar father, and affiliated more to St. Francis Xavier. Their society is the Missionary Society of Pilar, but based on the principles of St. Francis Xavier. So let us pray for all the Pilar fathers and sisters who are working everywhere in the country, also abroad. Let us pray that they truly imbibe the Spirit of the Lord, so that the Spirit of Jesus may lead them in their thoughts, words, and deeds. And what about us? We are all the time also focused on Jesus, and we come here to renew our life every day, so that at every moment we are not moving away from the Lord, but directed towards Him. So let us ask pardon for our sins. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us, His children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, just as Agnello de Sousa was. For it is full and lasting happiness
to serve with constancy the author of all that is good. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the first book of Maccabees. The king's officers who were enforcing the apostates came to the city of Modium to make them offer sacrifice. Many from Israel came to them, and Mattathias and his sons were assembled. Then the king's officer spoke to Mattathias as follows: "You are a leader, honored and great in the city, and supported by sons and brothers. Now be the first to come and do what the king commands, as all the Gentiles and the men of Judea and those that are left in Jerusalem have done. Then you and your sons will be numbered among the friends of the king, and you and your sons will be honored with silver and gold and many gifts." But Mattathias answered and said in a loud voice, "Even if all the nations that live under the rule of the king obey him and have chosen to do his commandments, departing each one from the religions of his fathers, yet I and my sons and my brothers will live by the covenant of our fathers. Far be it from us to desert the law and the ordinance. We will not obey the king's words by turning aside from our religions to the right hand or to the left." When he finished speaking these words, a Jew came forward in the sight of all to offer sacrifice upon the altar in Madian, according to the king's command. When Mattathias saw it, he burned with zeal, and his heart was stirred. He gave vent to righteous anger. He ran and killed him upon the altar. At the same time, he killed the king's officer who was forcing them to sacrifice, and he tore down the altar. Thus, he burned with zeal for the law as Phinehas has did against Zimri, the son of Salu. Then Mattathias cried out in the city with a loud voice, saying, "Let everyone who is jealous for the law and supports the covenant come out with me." And he and his son fled to the hills and left all that they had in the city. Then many who were seeking righteousness and justice went down to the wilderness to dwell there. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, "I will show God's salvation to the upright." Kindly repeat. "I will show God's salvation to the upright." The God of gods, the Lord, has spoken and summoned the earth. From the rising of the sun to its setting, out of Zion's perfect beauty he shines. Our response, "I will show God's salvation to the upright." Summon before me my people, who made covenant with my sacrifice. The heavens proclaim his justice, for he, God, is the judge. Our response, "I will show God's salvation to the upright." Pay your sacrifice of thanksgiving to God and render him your votive offerings. Call on me in the day of distress. I will free you, and you shall honor me. Our response, I will show God's salvation to the upright. kindly stand for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Bend my heart to your will, O Lord, and teach me your law. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord
be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus drew near and saw Jerusalem, he wept over it, saying, "Would that even today you knew the things that make for peace, but now they are hid from your eyes. For the days shall come upon you when your enemies will cast up a bank about you and surround you, and hem you in on every side, and dash you to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your salvation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, there is something called conviction. You may be having some kind of conviction within you. Supposing someone tells you, "Come, let's go and rob," you will be quite hesitant. Though you don't have the money, yet you might say, no. Say, "Come on, let's," no. Why? Because there are some conviction in you that this is not good. But there are various kinds of convictions. Today we see the convictions that are there in those who are faithful to the law of God and who believe in Him. We see how they are convinced that they should not do what the king is ordering them to do, which is not right. They are not going to pay homage to a human person or to other gods. And they're ready to die for it. And those who are doing such things, they are angry with them, and that is what they do. They do away with them. But the Lord is also saying, lamenting over Jerusalem and the people of Israel, the chosen ones. These are the ones who are doing whatever they want. And what is the end? They will be destroyed. And when they are destroyed, who is being destroyed? God Himself, because He is so one with them. But what does Jesus do? He does not follow Mattathias, who went and slayed these guys who had no conviction. Jesus took upon that sin upon Himself, and He died in their place. This is how He set us free from the evil that we call upon ourselves when we don't follow God's law and when we have no conviction. I hope this will help us to kind of understand what is our conviction so that we can stand by it. But we will not be able to do it. That's why we need Jesus, because it is His life in us that helps us to live the convictions that He lived, so that we in Him can live it also. Let us hold our hands and ask for this grace. Lord, we thank You that You are dwelling in us, and that You are giving us strength and courage and everything from within. And we need to be more attuned to Your presence within us, so that we allow You to be the head of our being, because we are just small little cells in Your body. Thank You, Lord. And may we today live totally guided by You, working for the glory of God and for the salvation of others. Amen. Father, take the gifts we bring. Listen to the prayer we sing. Sanctify our sacrifice from heaven above.
Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you and gain us the prize of everlasting happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your we hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father, most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people. He stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with all the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim, Holy, 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 holy. holy Lord, God of hosts, heaven and Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip Neri and Simeon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Convinced that it is not just we, but Jesus in all of us, uniting us in his body, raising up all our prayers as well as prayers for others and those who are in need. Let us now say together, Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. My Jesus, I believe you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Page 139, yours is the kingdom, D94. D94.
Amen, I say to you, whatever you ask in prayer, believe that you will receive, and it shall be given to you, says the Lord. Let us pray. As we have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us worthy growth in Christ and charity. Through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Let's take the prayer together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Acts 22:465. This is the day. This is the day. This is the day.